हळरना जी बॉडी आता जी डिस्पोज करपाची आहा म्हणजे तर तुमच्या गावात जे करपाचे आहा सो ह्याच्याबद्दल तुम्ही तुमचो अपोज आहा तो तुम्ही डेप्युटी कलेक्टराकडे वचून ताका सांगलेले आहे. हय हांवें पयलीं आमच्या मेंबराचो फोन म्हाका येयलो पंचायतीसून तर ही बॉडी डिस्पोज करपाक हांगा मशानभूमीत तुजी हरकत आहा काय तर हांवें सांगलें म्हाजी हरकत आसा. तुका कोणी सांगला हें तर म्हणून आमकां कॉन्टॅक्ट हे हितूनसून जाला म्हणलो कलेक्टरासून. हांवें विचारला तुमचे कडेन लेखी कितें दिला कलेक्टरान तर तेणी सांगलें आमकां लेखी काय ना हे फक्त फोनार कॉन्टॅक्ट जाला आणि फोनार कॉन्टॅक्ट जाला म्हणून हांवें ताका पयलीं ही बॉडी नेगेटीव आसा काय पॉझिटीव आसा तर तो मेंबरान म्हाका सांगलें ती बॉडी पॉझिटीव आसा. तर पॉझिटीव आसा जाल्यार बाबा आमकां ह्या आमच्या मशानभूमीत जरी पब्लीक आसली तर पॉझिटीव आसा जाल्यार आमच्या गांवाचो प्रश्न आसा हांव हेचेर कांय सांगूंक शकना. तर हांवें फोन कलेक्टराचो घेतलो आनी कलेक्टराक फोन केला पण कलेक्टरान म्हाका उडवाडूची उतरां दिली तर कितें तर तुजे कोण आहात ते जमाय रे आनी हांगा यो रे अशें कलेक्टरान म्हाका सांगलें. कलेक्टरान का डेप्युटी कलेक्टर डेप्युटी कलेक्टर जो खंयचो डेप्युटी कलेक्टर निपाणीकर पेडणेम तेणी सांगलें कितें तुजे कितले लोक आहात ते जमय आनी हांगा यो तशें हांवें सांगलें हांव फाल्यां जमय येता पण तो आज पर्यंत आतां टायम कितले जाले 11:30 जाल्या अजून तो येवंक ना आनी फोनूय अटेंड करिनात. पंचायतीच्या इन्फॉर्मेशन प्रमाणे तांकां कलेक्टरान फोन केल्लो आसा की ही बॉडी हांवें तळरना मशानभूमीत दफन करपाची म्हणून पूण ती बॉडी आमकां अशें कळलें आसा ती बॉडी पॉझिटीव आसा आनी ती पॉझिटीव बॉडी हांगा दफन करपाक आमच्या सगळ्या तळण गांवाचो ते बॉडयेक विरोध आसा आनी ती बॉडी आसा न्हू तो तेची हाडा प्रॉपर्टी आसा ओन प्रॉपर्टी आसा ते ओन प्रॉपर्टी तेणी घालपाचे अशें आमचें म्हणणें आसा. तशेंच ती बॉडी डिस्पोज करपाक हांचे जे लोक आसात पब्लीक ते डिस्पोज करपाक थंय दिनात. आमी हांगासर रावल्ले आहा ते कितें हांगा एक बॉडी येवपाची आहा हळवणच्या गांवची ती हांगा डिस्पोज करपाची आहा. कितें आहा तो हळवणचो आहा मनीस जर ते घेयनात म्हणटात कित्या लागून घेयना तें आमकां कळपाक जाय. आनी जर जो पेशंट आहा कोविडाचो जाल्यार तो तेंच्यानी थंयच घालपाचो आनी जर तेची प्रॉपर्टी ना जाल्यार आमी हांगा घालपाक रेडी आसा. तेची जर तो सारकोच हें आसा निराधार आसा जाल्यार तेची आमी बॉडी हांगा घालपाक रेडी आसा. तेची जर प्रॉपर्टी ना हळना जाल्यार तेणी तेच्या प्रॉपर्टीत घालपाचो तेच्या भावान नाल्यार कोण चेडो आसूं तेणी घालपाचो. अशें तुमकां दिसता की तेचे कोवीड पॉझिटीव ताका लागून ते घेयना हय अशें आमकां दिसता की तेंच्यांनी ना म्हटलें न्हू हळणकारांनी. ओके तशें जर आसा जाल्यार आमी हांगा घालूंक दिवपाना तेका. आमच्या बायोडायवर्सिटी मॅनेजमेंट कमिटीचो चेअरपर्सन आणि आमच्या गांवचे सगळे लोक हांगा जमलेले आसात. ही जी कोवीड बॉडी हांगा डिस्पोज करपाची आसा आमच्या हो जो क्रिमेटरी जो हे आसा स्मशानभूमी आसा थंय तेचे डिस्पोजल करपाक कलेक्टरान ऑर्डर दिली अशें आमचे पंच मेंबर आसा नारायण तेणी आमकां सांगले. तेन्ना आमच्या गांवच्या लोकांनी आनी गांवच्या सगळ्या ग्रामस्थांनी म्हाका येवन मेळ्ळे आनी सांगले की अशी बॉडी जर आमच्या लोकेलिटीत जर हाडून डिस्पोज केली जायत जाल्यार तेचो गंभीर परिणाम जातलो आनी त्या खातीर आमच्या वाड्या वयलो आनी आमच्या सगळ्या गांवच्या लोकांचो विरोध आसा. तेन्ना गव्हर्मेंटान जी सेफ प्लेस आयसोलेटेड प्लेस आसा थंय व्हरोन ही बॉडी डिस्पोज करची आनी ह्या लोकांचे वेलफेअर तेणी जाणून घेवचें. आमचो विरोध गव्हर्मेंटाक ऑब्जेक्शन करपाचो इतलेच आसा की हो रोग स्प्रेड जावपाक जायना आनी त्या स्प्रेडाची जबाबदारी ही खूब आमकां म्हारग पडटली. ती कोण हळून एक बॉडी हाडपाची आहा न्हू ती हांगा हाडून आमचे हांगा मसुड्यान डिस्पोज करपाची आहा म्हणटात. अशें तुमकां कोणी सांगलां अशें कलेक्टर सांगता काल फोन केल्लो तेन्ना. ओके तेका लागून हांगा फक्त निराधार कोण आहा तेंकांच ही घालूंक आमी ही मसुंडी हे केल्ली आहा. ओके पूण हो आतां कोण एक्सपायर जाला न्हू तेची प्रॉपर्टी हाडटा म्हणटा ती खूब आहा. तेणी तेची प्रॉपर्टीन घालपाक प्रायवेटान तर ते घालूंक दिना जाल्यार तेणी आपले प्रॉपर्टी घालूंक येता न्हू.